लोकांक धंदो करपाक आमी घरान बसून जाल्यार आमी तांकां परमिशन दितले. समज कोणाडें शॉप ना कांय ना आनी तो घर आसा हांव फ्लॅटान रावता, फक्त तेणें ते सोसायटीची NOC हाडची पडटली. समज घरान जर ताका बिजनेस करूंक जाय जाल्यार घराची तेणें एक आवश्यक रिसीट जावं प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट लावन आमकां एप्लाय करपाचें. आमी स्पेशल हांगासर मनीस बसयल्ले आसा, चड कांय कटकटी करनासतना, चड फॉर्मेलिटी करनासतना ताका इमिजिएटली परमिशन दिवपाक. आमचो हेतू असो आसा की तो शॉप चालू करूं शकना, ताका समज होम डिलिव्हरी करूंक जाय. एग्जाम्पल कितें, समज टेलरिंग आसा, तो घरान बसून कपडे शिवूं शकता. आतां कोण खूब जाण मास्कां करता पण तांकां तेंचे ट्रेड लायसन ना, तांकां अकावंट ओपन करूंक मेळना. तेणें घरान मास्कां केल्यार तेणें आमचे कडेन परमिशन घेवन ताका ट्रेड लायसन आमी इमिजिएटली दितले. हेजो हेतूय असो की ताका बँकेन अकावंट ओपन करूंक मेळटलो, ताजो बिजनेसूय तो कायदेशीर जातलो. आतां तशें कांय ना, तूं ऑनलायन डायरेक्ट तुवें ट्रेड लायसन तुजें रिन्यूवल करूं शकता. ऑनलायन डायरेक्ट तुवें आवश्यक भरूं शकता. आमी तें तुवें सगळें मागीर करतले. आमी सगळ्यांक सोंपें सुटसुटीत केलां, कोणाक त्रास पडूंक जायना अशें. सपोज कोणाचें आउटस्टँडींग आसा 2 वर्सां भितर, ताणें हांगा येवन कावंटराचेर येवन ताणें भरचें पडटलें, कित्याक ताका इंट्रस्ट कॅल्क्युलेट बी आसता. आतां कोणें झॅरॉक्साचें चालू केलां, कोणें हार्डवॅराचें चालू केलां, अशीं शॉपां इमिजिएटली तेंच्यांनी बंद करचीं, नाल्यार आमकां तेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची पडटली. आमी परमिशन नासतना जर तुमी जर वेव्हार तुमी चालू केलो, तुमचेर आमी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची पडटली आनी आमकां RTO करून तुमची लायसनां बी कॅन्सल करची पडटली. सगळ्यांकूच दिवंक सोदता, पूण कंडिशन एकूच, तांकां हॉटेल थंय स्टार्ट करूंक मेळचें ना. तेंच्यांनी फक्त डोर डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी दिवची पडटली. जावं स्विगी जावं आनी खंयच्यान तेंच्यान डिलिव्हरी चालू आसा ती, पूण थंय हॉटेलान थंय बसपाक थंय अलाव आसचें ना. हालींच महापालिकेन सांतिनेज कब्रस्तान आपले ताब्यांत घेतला आनी कुलूप मारला. वेळ प्रसंगाक महापालिके कडच्यान खंय चावी घेवपाची. थंय चावी सदांच आसतली. अशें न्ही की लॉक मारून आमी हांगा बसल्या अशें न्ही. थंय आमचो मनीस आसा, थंय आमची चावी थंय सदां आसतली. कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही. ज्या टायमार तुमकां थंय हितून कब्रस्तानान वचूंक जाय, केन्नाय तुमी कब्रस्तानान वचूं शकता. त्या मनशाक आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा, कोण जर त्या पांयां पडूंक येता, कोण कितें ताका एलाव करचें. फक्त थंय हेच्या फुडें नमाज हें जावचें ना. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.